नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमचे बरोबर आमचे तिनूय एडिटर्स आसात. फटाफट वळख बिळख करून दिना. वळख करप तुमी सगळे जाण आतां सगळ्यांक वळखतात. कोण कोण आसात ते सांगता आनी मागीर मुखार या. पांडुरंग गांवकर आसात गोवन वार्ताचे. जॉयल अफान्सो आसात द गोवन एवरीडेचे. किशोर नायक गांवकर आसात गोवन वार्ता लायव्हाचे. आनी ह्या सप्तका भितर जर राऊंड टेबल करतले जाल्यार आमगे सद्या दोळे दिपकावल्यात. पणजी भोंवतना सामके दोळे दिपकावतात. इतली सगळे लायटी बिटी सगळे बरें दिसता सारकें. इफ्फीचो सामको माहोल आसा. पण सुरवात त्या खातीर आतां इफ्फी वेल्यान करची पडली. सो पांडुरंग, आमी पयलू इफ्फी धरून आतांचो इफ्फी मेरेन पयला. पयलू इफ्फी म्हळ्यार गोंयांत जाल्लो पयलू इफ्फी. प्रत्यक्षात सुरवात जाल्लो पयलू इफ्फी न्ही, पण 2004 ते आतां मेरेन आमी इफ्फी पयल्यात. गोंयाक खरेंच फायदो जाला. आनी हो प्रश्न कित्याक विचारतात? दर वर्सा आमी हो प्रश्न विचारतात. दर वर्सा आमी ताचेर चर्चा करता आनी मागीर मुखार कांय जायना. ह्या वर्सा दिसता म्हाका, हांव इतल्या खातीर विचारता की पोस्ट कोवीड म्हणपाक शकतात असो हो पयलो इफ्फी पोस्ट कोवीड. सो कितें आसा ऑब्जर्वेशन्स ह्या वर्साची इफ्फीचेर? आनी गोंयाक खरेंच ह्या महोत्सवाच्या आयोजना भितर कितें से आसा काय कितें? सगळ्यात पयलीं म्हणल्यार हो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जो आसा तो म्हाजें अशें ऑब्जर्वेशन आसा जाचेर हांवें सातत्यान बरयलां की इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल जरी आमी म्हटलो तरी म्हाका असो दिसता आनी म्हाजो असो एक रिमार्क आसा हेजेर की हो हिंदी आनी मराठी चित्रपट सृश्टीचो महोत्सव. हातूंत दाक्षिणात्य सिनेमा म्हण कन्नड, तेलुगू, मल्याळम, तामीळ किंवा बंगाली किंवा विदेशी फिल्मां जे तुर्कीश, इराणी, पोलंड, पॉलिश, इटालियन ही जी फिल्मां आसात हांच्या हेतून म्हणजे इंटरनॅशनल जो एक येवपाक जाय तो ताका अजून म्हणजे अजून असं म्हणचो ना पूण येयना. रिसंटली फाटले जर काय काळ जर पळयले जर आमी जाल्यार फक्त हिंदी सिनेमांतल्या लोकांक आनी मराठी सिनेमांतल्या लोकांक हाडून फक्त फोटो सेशन करप आनी एक ग्लॅमर ताका लूक दिवप असो ताचो विचार. हो फिल्म फेस्टिवल हो वैचारीक लेवलाचो आसपाक जाय आशिल्लो. म्हणजे गोंयान एक फिल्म कल्चर तुवें म्हाका प्रश्न विचारलोच गोंयान ताचो फायदो आसा आनी गोंयाक कशें आसा काय म्हणटा ताचेर येता जावं. गोंयान तसो फाटल्या 18-19 वर्सान फिल्म कल्चर तयार जावं ना. गोंयाक तसो हेजो कसलो फायदोय जावं ना. बाबा अशेंय ना की तें अनुदान मेळटा केंद्रा कडल्यान आनी तातूंत आमी कितें एक इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करता असोय भाग ना. सो म्हाका दिसना की गोंया खातीर हेजो कितें फायदो जाला असो. आतां कशें आहा फिल्म कल्चर आनी फिल्म इंडस्ट्री हो एक मोठो विशय आनी तो आमच्या जगांतल्या सगळ्या मनशां कडेन फिल्म विशय जो आसा तो लागू आसा आमकां. मागीर आमी ती वेब सिरीजांतल्यान आसूं किंवा पिक्चरांतल्यान आसूं आमी सगळे जाण ताचे कडेन रिलेटेड आसा. पूण गोंयाक जर म्हणशी जाल्यार राज्या खातीर हेजो तसो व्हडलोसो फायदो जावं ना. पयली गजाल. दुसरी गजाल, फिल्म फेस्टिवलाच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो चित्रपट महोत्सव जे डायरेक्टर ऑफ चित्रपट महोत्सव जे आहा म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे ते सगळे ठरयतात. सो राज्याक व्हडलोसो भितर से आसना. गोंयची मनोरंजन सोसायटी आसा राज्य सरकारच्या ताब्यान, पूण इफ्फीच्या आयोजनान ताका ह्यो बाकीच्यो ज्यो कांय गजाली ज्यो आसात म्हणजे डेकोरेशन म्हण आनी कितें लायटिंग्स बी म्हण ह्या गजाली सोडले जाल्यार बाकीच्या हितून ताका कांय से ना. म्हणजे कोणाक गेस्ट कोण हाडप आनी कितें करप किंवा टॉक दवरप किंवा पॅनल डिस्कशन दवरप ह्या हितून ESG कांय रोल ना. सो म्हाका दिसना की गोंया खातीर कितें एक हितून से आसा असो. एक म्हाज्या कडेन तुका परतो येवचो ना. हांव पयलीं आनी एक गजाल क्लियर करपाक सोदता. फाटले 10-12 वर्सांच्यान आमी दर फावटी आयकता की मोठें एक कन्वेन्शन सेंटर बांदतले आनी थंयच इफ्फी घेतले म्हणून आमी. वर्साक 8 दिसान गोंयान 8 दीस हो इफ्फी जाता. सो म्हजें अशें स्पश्ट मत आसा सरकारान हे बेस्टीच इन्फ्रास्ट्रक्चर 1,000 कोटी खर्च करून कन्वेन्शन सेंटर उबारपाच्या भानगडीन किंवा मल्टीप्लेक्स सेंटर उबारपाच्या भानगडीन पडचें न्ही. कारण ह्या सगळ्या गजालीचो फक्त 8 दिसां खातीर वापर जाता. आमच्या कडेन ज्यो आतांच्यो फॅसिलिटी ज्यो आसात रवींद्र भवनां सगळीं काडून पळय. राजीव गांधी कला मंदिरा पासून सगळीं रवींद्र भवनां, वास्कोचे, मुरगांव, दाबोळचें म्हण किंवा सांखळेचें म्हण खंयचेंय काडून पळय. सगळीं रवींद्र भवनां व्हडले शेकड्यांनी कोटी खर्च करून बांदल्या पूण तांचो वापर जायना. आमच्या कडेन गोंयान जाय तितल्यो फॅसिलिटी आसा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आमी हो स्टेडियम बांदलेलो थंय खेळां जायना, थंय फक्त राजकीय सभा जातात. खूब स्टेडियम आमच्या कडेन बांदलेले आसा. इंडोर आसात, ओपन हेजे आसात. ह्या सगळ्या साधन सुविधांचो गोंयान कांय व्हडलोसो गोंयान वापर जायना आनी थंय ज्यो गजाली खातीर बांदल्या त्यो गजाली थंय जायत ना. म्हणजे थिएटरां बांदल्या, रवींद्र भवन बी सगळें बांदल्या पूण तेन्ना नाटकां जायना आनी प्रोग्रामूय जायना. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सां बांदल्या पूण ते स्पोर्ट्सूच जायना. अशी सगळी सिच्युएशन आसा. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा की जे कितें आसा आमच्या कडेन कला अकादमी आसा, प्रायवेट थिएटर आसा, मल्टीप्लेक्स आहा, जे कितें आसा पळय तातूनच इफ्फी जावचो दर वर्सा जाय जाल्यार थंयच आनीक अपग्रेडेशन तांच्यांनी करचें. पूण सरकारान 1,500-2 हजार कोटी खर्च करून आनी 2-3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन वेस्ट करच्या पेक्षा ह्या गजालीचेर सरकारान लक्ष दिवचें न्ही अशें म्हाजें स्पश्ट मत आसा. गोंयचो पयसो वेस्ट वयतलो. हांव काल कोणाक तरी सांगतालो की फाटले 10 वर्सांतले जर किशोर आमी हेडलायनी काडून पळयल्यो
इफीच्या इनॉग्रेशनाची आमीच मारले सगळे हेडलायनी आणि तांचो जर एक बरो कोलाज तयार केलो जाल्यार इट कॅन बिकम अ व्हेरी ह्युमरस स्पीच. ताका तूं कॉमीक ट्रॅजेडी म्हण किंवा ट्रॅजीक कॉमेडी म्हण. 10 वर्सांच्यो हेडलायनी आहात. प्रत्येक वर्सा कितें आमी इनॉग्रलाक एनावन्समेंट केली तातूंतली एकूय जी आसा 10 वर्सां उपरांत म्हाका प्रत्यक्षाक आयिल्ली काय दिसना. आतां 18 वर्सांचें तर उलयत ना. हो जो महोत्सव आसा गोंयकारा खातीर तो सारको अशी जात्रा कशी, पण तो त्या महोत्सवाचो उद्देश न्ही. पांडुरंग म्हणटा जो त्या महोत्सवाचो उद्देश आसा तोही सफल जालो ना. धड ती जात्राय जायना. सो अशी परिस्थिती भितर आनी गोंय सरकार ताचे पयशेय मोडटा, केंद्र सरकारूय मोडटा. सो इफीचो आतां परमनंट वेन्यू हें बी सगळें बरें आहा. गोंयकार म्हण आमकां फायदो कितें काय फायदो करून घेवपाक आमी अपेशीत आसल्यात. म्हाका दिसता पांडुरंगान प्रमोद ज्या पद्दतीन वेवस्थीत पद्दतीन हो विशय जो मांडलो ताच्या वयल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता की ज्या मोटिवा खातीर आमी हो येदो व्हडलो इंटरनॅशनल इव्हेंट गोंयान हाडलेलो आनी गोवा हें तेचें परमनंट डेस्टिनेशन आसलें, ह्या गजाली खातीरूय पयलीं 2-3 वर्सां सामकी झगडी चलताली. पूण तें परमनंट डेस्टिनेशन सद्या आतां जाल्ल्यान जमा आसा. पूण ज्या उद्देशान आमी तो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल हाडलेलो की एक गोवा हें इंटरनॅशनल हेचेर एक डेस्टिनेशन म्हणून गोंयक एक मान्यता मेळची आनी पर्यटनाक आनी गोंयच्या रेव्हेन्यू जनरेशनाक तेचो फायदो जावचो. म्हणजे जे पांडुरंगान सांगलें आतां हो 19वो गोंयांत जावपी इफ्फी आमी जर तेचो बारीक आढावो घेतलो दर वर्सा आमी विधानसभेन जेन्ना इफ्फीच्या आयोजनाचो खर्चाचो जेन्ना हिशोब पळयतात तेन्ना पळयशीत तुगेले 10-11 आतां जवळ जवळ 15-18 कोटी पर्यंत आतां तेचो खर्च गोंय सरकार करता. म्हाका अजूनय उगडास येता हो इफ्फी सुरवात करतना मनोहर पर्रीकारान सांगलेलें की फुडल्या 3-4 वर्सांनी आमी हो सेल्फ सस्टेन महोत्सव करतले. म्हणजे एकूय पयसो सरकाराक खर्च करचो पडचो ना. स्पॉन्सरशिपीचेर हो सगळो इफ्फी जातलो. आतां स्पॉन्सरशिपीचो जर तूं पर्सेंटेज पळयशीत टोटल एक्सपेंडिचरान जाल्यार तो नेग्लिजिबल. म्हणजे सरकार आपलो बोल्सांतलो पयसो खर्च करता. बरें, पर्यटनाच्या दृश्टीन कितें उपयोग जाता इफ्फीचो, तर इफ्फी हो पब्लिसिटीच्या बाबतींत गोंयान इफ्फी जाला इतलोच तेचो हें जाता. पर्यटनाच्या बाबतींत सरकारूच ह्या सगळे जे कोण कलाकार असतात तेंचेर सरकार खर्च करता. मागीर सरकार आपल्याच बोल्सांतलो पयसो काडटा आनी हॉटेलांक घालता आनी हॉटेलांक तो रेव्हेन्यू कसो दिसता. पूण तो पयसो आमचोच न्हू लोकांचो. बाकीचो जो आसा हॉटेल आतां ह्या दिसांनी इफ्फीचे जे डेलिगेट्स किंवा बाकीचे जे लोक आसात ते गोंयान येतात, ते रावतात, त्या निमतान हॉटेलांक बिझनस मेळटा. बाकीच्या थोडे टुरिस्ट टॅक्सी किंवा बाकीच्या गोष्टींक हॉटेलांक बाकीच्या रेस्टॉरंटांक बिझनस मेळटा. तितलें जर आमी धरलें जाल्यार त्या पलीकडे आमी इफ्फीचो कांयच फायदो करपाक शकूंक ना. आतां फिल्म कल्चर हो एक व्हेरी इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आमी त्या पद्दतीचो फिल्म कल्चर अजिबात तयार जावना अशें म्हणपाक मेळचें ना. बरे आमचे तरणाटे आयज फिल्म कल्चरान आयज बऱ्या पैकी ते फुडें सरलेले आसात. पूण फिल्म कल्चर तयार जालें म्हणून जायना. तेका एसोसिएटेड ज्यो गजाली आसात त्यो हांगा कांयच ना. फक्त कॅमेरा घेतलो आनी शूट केलें म्हणून जायना. एसोसिएटेड गजाली फिल्म प्रोडक्शन किंवा फिल्म संबंधीत प्रोडक्शनाक खूब गजाली लागतात. ते तंत्रज्ञान, ते कॅमेरा ऑपरेटर, बाकीच्यो गजाली, लायट्स, तो सगळो म्हणजे मनुष्यबळ हें आमच्या कडेन कांयच ना. आमकां ह्या सगळ्या गजालीं खातीर भायल्या लोकांचेर डिपेंडंट रावचें पडटा. सो म्हाजें एकूच म्हणणें की आयज 19वो इफ्फी गोंयान जाता. आयज आमी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटा. इफ्फी 19 वर्सां जालीं आमी स्वयंपूर्ण करपाक शकोंक ना. फक्त ते तूं सांगता तशें इनॉग्रेशनाचें तो व्हडलो फंक्शन आनी पांडुरंग सांगता तशें बॉलिवूडाचे एक्टरां बरोबर फोटो सेशन केलें काय सगळे समाधानी जातात. On this point, my question is very simple. Do you think brand Goa benefited IFFI more or brand IFFI benefited Goa more? See, Pramod, when we started IFFI, इतलो हें आशिल्लो कितलो उमेद अशी कितें म्हणून what is this IFFI? You know, people did not know what this film festival was all about. And Panjim इतलें खचाखच भरिल्लें की you could not enter Panjim that time during that festival time. But over the years, now 18th this thing, तो इंट्रस्टूच गेलो लोकांचो आनी people are not even bothered in far-flung areas, in remote villages and all. People are not even bothered about IFFI, what is happening there, कोण येता कोण वयता, कित्याक तांकां टीव्हीचेर सगळे स्टार मेळटा पळोवपाक. Having said that, coming to your question, the only benefit now after what you all have discussed, you know, Pandu has raised very important questions, you also have.
The only benefit which I see, apart from what you have discussed, is that brand Goa, in terms of film culture, in terms of tourist destination, may have marginally gained here, in a sense, like, you know, लोक येता हिंगा बॉलिवूड देंवता सगळे, कोण वळखीचे, कोण people, some of the people don't know them. So एक माहोल तयार जाता, एक environment तयार जाता, आणि तितलेच, that is the only takeaway from this IFFI, nothing else. You know, in terms of financial, we are not gaining here. In terms of, as he said, infrastructure is again a liability for us. It's going to be a white elephant because it happens only for 8 days IFFI. So तिथून भितर आनी कांयच ना except for this, that एक्सेप्ट डेट त्यांना या 8 दिसां खातीर गोंयचो आनी तुगेलो सगळो बॉलिवूड सेलिब्रिटीज गोवा जाता, एंड दॅट ब्रँड गेट्स अ लिटल बीट ऑफ लिफ्ट. या पाठक, दुसरो विशय जो आसा तो आमचो सिव्हील सप्लायसाचो, जाचेर आमी सामकी पोटतिडकीन फाटले खेपे उलयले. सो आतां पोट खंय आनी तिडक खंय 8 दिसांनी अशी परिस्थिती जाल्या, तर ती मातशी सांग आमकां. मुळात सरकारान मागीर जाहीर केलें आनी सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटानूय जाहीर केलें की जो माल धरला तो आपलो न्ही, आमच्या गोदामांतलो न्ही म्हणून. पूण तांची सरकाराचो हो दावो जो आसा तो दावो फेल ठरलो, कारण क्रायम ब्रांचीन जे रिकॉर्डिंग केला स्टेटमेंट, क्रायम ब्रांचीच्या म्हणण्या प्रमाण ज्या ड्रायव्हरांनी स्टेटमेंट दिला आनी गुदावाचो जो इन्चार्ज आसा ताणें स्टेटमेंट दिला की त्या सिव्हील सप्लायच्या गुदावांतलोच तो सगळो माल आशिल्लो. ही सगळ्यात पयली गजाल लोकांक कळपाक जाय, क्लियर करपाक जाय की जो दावो सिव्हील सप्लायन केल्लो तो पयली फेल आसा, चुकीचोच आसा, आनी तो मुद्दाम म्हाका दिसता सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान केल्लो. जो क्रायम ब्रांचीचो स्टेटमेंट आसा तेतून त्या इन्चार्जान सरळ म्हटलेलें आसा की आपूण माल भरलो ट्रकान आनी तो माल साश्टी खातीर धाडलेलो. आतां तो माल कुंडय कसो पावलो आनी दुसऱ्या गाडयेन कसो शिफ्ट जालो, दुसऱ्या गोदावान कसो पावलो ते आपणाक खबर ना म्हणून. म्हणजे सगळें जर पळयल्यार दिसता की माल सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटाचोच आशिल्लो. दुसरो एक प्रश्न असो येता की जेन्ना हो घोटाळो भायर येयलो तेन्ना सरकारान सारवासारव करपाक प्रयत्न केलो आनी सरकाराचें अशें म्हणणें आशिल्लें की हो जो घोटाळो आसा हो खंयच्या एजंटांनी गोदावांतलो माल व्हरून न्ही, जाल्यार जे सवाय धान्य विकपी दुकानदार आसात त्या दुकानदारांनी केला म्हणून. आतां हेतून दुकानदार कितले आसा तातूंतय आनी एक इंट्रस्टींग आहा. एक सुमार 29 ते 30 दुकानदार अशे आसा की जांच्या कडेन बायोमेट्रीक ना, पूण अशें दिसून आयला की त्या लोकां कडेन जो माल वयता तो 100% माल खपता, तो सगळो सोल्ड आवट, आनी ज्यांच्या कडेन बायोमेट्रीक आसा तेंच्या कडेन 50% माल उरता, 25% माल उरता, अशें आसा. सो हे 30 जे आहात ते कोण तरी सामके अशे प्रचंड दयावान आसपाक जाय, कोण तरी जे फोर्सफुली लोकांक सामान विकता, होम डिलिव्हरी दितात राशनाची होम डिलिव्हरी दिवपी हे कोण तिगसान आसपाक जाय, त्यांचो भोवमान जावपाक जाय. और ते मागीर ट्रक डिलिव्हरी. आनी म्हाजो असो आसा की होम डिलिव्हरी काय ट्रक डिलिव्हरी, ह्या 30 जाणांचो आतां क्रायम ब्रांचीन खरें म्हटल्यार भोवमान करपाक जाय. क्रायम ब्रांचीन भोवमान करपाक, ही एक मोठी सिव्हील सप्लायसान भोवमान करपाक जाय म्हणून सिव्हील सप्लायचो करपाक जाय. सो एक मोठे स्कॅमाचे जे आसा ते खंय ना खंय केन्ना ना केन्ना भायर सरतलेच. हे सगळे आत्ताचे घडयेक अशें दिसून आयला की हे 30 लोक तरी भितर जबाबदार आसपाक जाय गजालीक. 100% माल तांचो खपता आनी तांचे कडेन बायोमेट्रीक ना. तांचे थंय मोबायल चलता पण बायोमेट्रीक चलना. अजापच न्हू, ज्यांच्या कडेन बायोमेट्रीक ताचो माल 100% वयता, ज्याचो बायोमेट्रीक आहा ते लोक कित्याक भिवन व्हरना काय माल, बोट लावची पडटा म्हणून. एक अजापूच हे सगळे. सो हो स्कॅम ते बी आसा पळय तुगे 30 जाणांची बायोमेट्रीक ना, थंय मोबायल बी चलता. आसपाक जाय, कारण होम मिनिस्टरच्या हेच्या प्रमाणे गोंयान फक्त 5 गांवां आशिल्लीं 2019 जेन्ना मिटींग हे जाल्ली होम मिनिस्टरची. गोंयान एक 5-6 गांव आशिल्ले जे टॉवर नाशिल्लो, इन्क्लुडींग म्हाजो गांव. आतां सगळे कडेन टॉवर येयल्या. करेक्ट. म्हणटकूच एक कितें तरी गुडलो आसा, बायोमेट्रीक ना पण मोबायल चलता, अशी कितें तरी ठिकाणां आसा, कितें तरी गुडलो आसा तितून बरो अभ्यास करचो पडटलो. बरोबर. सो किशोर बाब, ही जी ठिकाणां आमी आतां आयकलीं 30 ठिकाणां अशीं आसात, पण ही जी आमची एक पोटतिडक आशिल्ली 8 दिसां पयलीं, त्याच पोटतिडकीन सद्याक एडमिनिस्ट्रेशन काम करता, तपास करता आनीक इज ट्रायंग टू गो टू द रूट ऑफ दीस अशें दिसता काय कितें? प्रमोद, क्रायम ब्रांचीन रेड घातली आनी हो प्रकार उघडकीस येयलो. आनी जेन्ना मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो की हातूंत कांयच घोटाळो ना आनी सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंट हातूंत इनवॉल्व ना, सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटान आपलो सगळो माल चॅक केलो गेल्या तेंचो, ह्या अशा विशयाचेर जेन्ना क्रायम ब्रांच इतली आपली तकली फोडून आपली सगळी यंत्रणा राबोवन जेन्ना एक्शन घेता आनी एक्सपोज करता हो स्कॅम, आनी सरकारचो मुखेलीच जेन्ना असो स्टेटमेंट करता तेन्ना
अशा वेळाचेर त्या अधिकाऱ्यांनी आणि सरकारी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी कशा पद्दतीन काम करचें हो पयलो प्रश्न जालो. दुसरी गजाल हो सिव्हील सप्लायचो जो विशय आसा फाटल्या फावटी पांडुरंग गांवकारान तो वेवस्थीतपणे एक्सप्लेन केल्लो. आतांय त्यांनी व्यवस्थीत म्हायती दिली की 30 शॉपां आसा जेंच्यांनी एक सूट घेतल्या सिव्हील सप्लाय डिपार्टमेंटा कडेन आमच्या कडेन कनेक्टिविटी नासल्या कारणान आमकां बायोमेट्रीक कार्ड वापरपासून सूट दिवची आनी तांकां ती सरकारान दिल्या आनी थंय 100% माल वयता. म्हणजे तो ते रेशनवाले जे दुकानदार आसा ते धन्यत खरें. म्हणजे म्हाका दिसता घराघरान वचून ते होम डिलिव्हरीच करता आसतले सगळ्यांचो अशें तेजो अर्थ जालो. आनी ज्या जाग्यार बायोमेट्रीक आसा थंय माल मात्र 100% वचना. हाच्याच वेळेलान समजून येता की हो घोटाळो आसा. आनी एक प्रमोद आमी पयल्याच रावंड टेबलाक डिस्कशन घेतलेलें की हांवें सांगलेलें की हो जो सिस्टम आसा पळय ही सगळी सिस्टम फॉल्स हेचेर चालू आसा. ही सगळी सिस्टमूच रिवॅम्प करची पडटली. 80 कोटीचे धान्य आमी गोंयकार खातात इतले उपाशी आमी आसात रेशनाचे धान्य. म्हणजे हे वास्तव हांव सदांच सांगता की पर कॅपिटा इन्कमान नंबर 1 आसलेल्या गोंयान आयज 1,60,000 गृह आधार घेवपी बायलां आसात. 1,25,30,000 दयानंद सामाजीक येवजणेचेर अवलंबून आसलेले लोक आसात. 75,000 लाडली लक्ष्मी. पर कॅपिटा इन्कमान आमी नंबर 1 कशे आसतले. दयानंद सामाजीक योजना वर्सुकी 60,000 रुपयाचे रेशन रेशन 80 कोटी रेशन जर आमी ते खातात सवाय रेशन आणि 60,000 वर्सुकी इन्कमाचे लिमिट असलेल्या दयानंद सामाजिक योजनेचे आमचे लाभार्थी कितके 1,30,000. 3 लाखाच्या वर्सुकी इन्कमाची मर्यादा असलेले आमची बायलां 1,60,000 हे घेतात गृह आधार घेतात. आणि आम्ही पर कॅपिटा इन्कमान म्हणजे हे जे गणित आसा पळय तेच चुकीचे आसा. हे गणित जोपर्यंत आम्ही सुधरायना गरीब श्रीमंत काय श्रीमंत गरीब आम्ही अशें म्हाका आतां आयकता हो प्रश्न पडपाचोच ना 100%. पर कॅपिटा इन्कम जर पळयलें मागीर जाल्यार ते ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 4.5-5 लाखां आणि मेरेन सदांच नीती आयोगान पर कॅपिटा इन्कम 4.5-5 लाखां मेरेन. पर कॅपिटा इन्कमाचेरूच प्रमोद सगळे निकष ठरतात. राज्याक केंद्र कितलो मदत करतलो आणि कितले हे करतलो. आम्ही तेतून टॉप म्हणटून आमकां कसलो केंद्राचो फायदो मेळना. हय आणि हांगा आमी हे पळय राज्याचे फायदे घेतात. हय आतां राज्याचो फायदो श्रीमंत गरीब काय गरीब श्रीमंत आमी सी ते कितेंय आसूं प्रमोद द फॅक्ट रिमेन्स इज आतां तांणी एक्सप्लेन केला तशेंच एक आमी गजाल मानून घेवंक जाय की फॉर द फर्स्ट टायम ऑर व्हेरी रेअर यू नो वेर वन डिपार्टमेंट catches another department, you know, and here you know we have to give credit to the crime branch for taking this initiative in a food grain scam. So that has to be accepted. Now the thing is हे सगळें केलें हें आतां बरें आसा तकलें धरलें भरलें आनी स्टील टू स्टँड अप एंड से दॅट येस सिव्हील सप्लायज डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्ड इन दीस really commendable. Moreover, when your minister has made a statement that it is not so. So really hats off to them. आतां हेच्या फुडें कितें हेच्या फुडें जो तूं सांगता तसो सिस्टम पडटलो जाग्यार वो क्रायम ब्रांच ही फुडें व्हरतलो काय थिंगाच जालें काबार तें आतां पळोवचें पडटलें. दॅट इज द crux of this whole thing. If you are going to move forward and put systems in place, clean this mess, because there is a huge mess. There are two issues. You are absolutely correct. There are two issues involved here. One issue is about what the crime branch has done and what is this case about. Yeah. The second issue is why this case, the issue of the system. Yeah. So I think both these issues need to be tackled and addressed when this investigation is going on. Yes. And I think that issue of system should be tackled simultaneously when the investigation is going on. Absolutely. तिसरो विषय जो आसा पांडुरंग तो म्हणजे ड्रग्साचो. काल परत एक बातमी आयली की एक चली तरणाटे पॉसिबली ओवरडोस हॉस्पिटलांत आसा व्हेंटिलेटराचेर आसा. अशी कितलेशेच तरणाटे गोंया भितर आमकां थंय हें जावपाक लागले. अरेस्ट जाता तेजेर कळटा की ज्या तरेचे लोक ज्या राज्यांतले लोक ज्या गांवांतले लोक अरेस्ट जावपाक लागल्यात. ही जर परिस्थिती पळयली तूं खरेंच चिंत दिसना की आमचे फुडले पिळगेचे ह्या गोंया भितर कितें जातलें काय म्हणून. सिच्युएशन खूप गंभीर आसा. म्हणजे आयजूच म्हाका सकाळी एका पुलीस ऑफिसरान फोन केल्लो जे विशयाचेर बातमी केली खंय घडला काय प्रकरण काय विचारपाक. हांवें म्हटलें अशें अशें अंजुनाच्या एरियेन खंय तरी घडला. ताच्या उपरांत म्हाका आनी एक कांय वेळान एक इन्फॉर्मेशन अशी आयली की एका चलयेची डेथूय जाल्या काल आनी ते पार्टीन इनवॉल्व जाल्ले बी अशें म्हणून.
अजून काय क्लॅरिटी ना ताचेर, कारण पुलीस कंप्लेंटूय ना, FIR ना ताचेर. पूण ह्यो गजाली घडपाक लागल्या कोस्टल बेल्टान. आनी हांव म्हाका हेज्या पयलीं केन्ना उलयलां, कोस्टल बेल्टान कांय क्लिनिक्स आसात, हॉस्पिटल्स आहा प्रायवेट, थंय अशे ओवरडोज जाल्ले केसीचेर ट्रीट करतात. हे सरकाराकूय खबर आहा, पुलिसाकूय खबर आहा, पूण कोण कांय करिना. म्हाका दिसता खूब गंभीर परिस्थिती आसा. आनी पार्टी ड्रग्स जो आसा त्याचो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात वापर जाता. हे जर थांबवूंक ना, ह्या पार्ट्यांचेर कंट्रोल जर येवंक ना न्ही, जाल्यार गोंयचें नांव पिड्यार जातलेंच. हो ट्युरिजम सेक्टर जो आसा ताची बदनामी जातलीच. पूण आमच्या फुडले पिळगेक हे खूब धोकादायक आसा. कारण हो ड्रग्स आमी हेज्या पयलीं आमी डिस्कस केला हेचेर, गांवांनी हेचेर कीड जी पावल्ली आसा ड्रग्साची. म्हणजे सोनाली फोगट जेन्ना सप्टेंबरान केस जाल्ली, आतां मेरेन जवळ जवळ 75 लोकांक राज्य सरकार म्हणजे पुलिसांनी अरेस्ट केल्या. ह्या 2-2.5 म्हयन्यानूच 75 लोकांक ड्रग्साच्या केसीन अरेस्ट केल्या. अशी अरेस्ट फाटल्या कांय वर्सां केन्ना जावंक नाशिल्ली. हे जर पळयलें सांगता की मुख्यमंत्र्यांचे हे ह्या गजालीचे अभिनंदन करपाक जाय. कारण तांणी ड्रग्सा विरुद्ध मोहीम सुरू केली की दर दिसाक आतां 3 ते 4 जाण अरेस्ट जातात, वेगवेगळे तरेची ड्रग्स धरतात. आणि ते चालूच उरचे पडटले. कारण जर 75 लोक जर 2 म्हयन्या भितर जर अरेस्ट जातात, ते वेगवेगळे तरेचे ड्रग्स, वेगवेगळे तरेची क्वॉन्टिटी घेवन, सो हे कितले खोल गेलां गोंय केदें. आतां ही 2 म्हयन्याची स्टॅटिस्टिक्स 75 म्हणटा ती, ते 3-4 म्हयन्याचे काय 100 वयर आसतली. म्हाका न्ही एक प्रमोद अशें एक सरकाराक सजेस्ट करचें अशें दिसता. आमचें कोण आयकचो ना, पूण आमी आतां आमकां तुवें आयचो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा, उलोवपाक जाय. जश्यो तुवें जमनीस हडप करपाच्या प्रकरणांत जशी SIT घातल्या पळय, सारकी सामकी गरजेची जर आज कितें गरज आसा जाल्यार ती एक SIT बसोवपाक जाय ड्रग्स केसींचेर. आनी ज्या गांवांनी एरियांनी कोस्टल बेल्टान जें कितें घडटा हे सगळें मोडून जर काडटलो जाल्यार म्हगे एकच हांगा हें आसा, वेगळो विचार आहा. हय, ड्रग्सा खातीर SIT कित्याक बसोवपाक जाय? सरकारा कडेन येदी व्हडलें एंटी नार्कोटिक्स सेल आसा, ताजें कामूच स्पेशलायज्ड तुगेलें हें करपाचें. बरोबर. जर त्या एंटी नार्कोटिक्स सेलाकच जर SITचे अधिकार दिले, बरोबर, एटलिस्ट तातूंतल्यान एंटी नार्कोटिक्स ANC जी आसा ही आयची खूब वर्साच्यान आसा. करेक्ट. ती ANC जाल्यार रिवॅम्प करा. सोनाली फोगट प्रकरणा उपरांत जर ह्यो रेडी पडल्या, त्यो धरल्यो 75 जाणांक अरेस्ट सुमार केल्या, त्यो जर धरले जाल्यार इतकी वर्सां ANC कितें करता असो आमकां प्रश्न पडआशिल्लो. म्हणजे सोनाली फोगट मरपाक आनी सगळें घडटा आतां. हेच्या पयलीं कित्याक जायनाशिल्लें? सगळी डिपार्टमेंटां आसा. आमचे कडेन IOC आसा, EOC आसा, इकॉनॉमिक ऑफेन्स. आमच्या कडेन सगळे ते आसा, यंत्रणा आसा. पूण ती यंत्रणा काम करना. जेन्ना ती SIT म्हणून एक कितें तूं हेका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूट करता, ताका रायट्स दिता, ताका मॅन पॉवर दिता, तेन्ना कितें तरी घडटा आनी तेन्ना कितें तरी भायर सरता. सो म्हाका दिसता ड्रग्साच्या हेचेर अशेंच एक ANC जाल्यार ANC, पूण ANC ती पावर रिवॅम्प करची पडटली. आनी ड्रग्साचे हे जे जाळे आसा पयर, हांव मुद्दाम मेन्शन करता, अमित शहाची पयर हांव इंटरव्यू पळय आशिल्लो 4 दिसां पयलींची गजाल. तेणी सांगलें की ड्रग्साचो जो विशय आसा देशांतलो, तो टॉप पासून ते सकयल मेरेन सगळ्यांक मोडून काडपाचे प्रयत्न चल्ला. आनी तो म्हाका तेणी म्हटला की एक 10-15 वर्सान देशांतल्यान हे सगळें जाळें नश्ट करतलो. कारण ते खूब मोठी आहा. जेन्ना युनियन होम मिनिस्टर सांगता की 1 वर्सां लागतली म्हणून मोडपाक, करेक्ट, तेन्ना आनी एक गजाल म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचें, हांव परत एकदां सांगता की तांणी परत सांगिल्लें की आपूण ड्रग्सा विरुद्ध मोहीम चलयता म्हणून. ती सिरियसली चालू उरप गरजेची. कारण हो नॅक्सस इतलो खोल गेला की 8 दीस सुद्दां जर आमी न्हिदले जाल्यार 8 म्हयन्याक भितर जे मोडून काडला ते परत 8 दिसां भितर उबी करपाचे ह्या नॅक्ससाची आज तांक आसा. इतलो खोल हो नॅक्सस गेला. किशोर, तुका कितें दिसता की मोडून काडपा खातीर आतां पांडुरंगान बरो मुद्दो काडलो, स्पेशलायज सेल आसा, आनीक एक कितें तरी मोठी घडणूक घडटा, ताजेर सगळे जाण बोवाळ करतात, मुख्यमंत्री सिरियसली घेता आनी मागीर हें सगळें स्टार्ट जाता इन्व्हेस्टिगेशन. आनी 75 जाणांक 2 म्हयन्या भितर धरतात. जाल्यार प्रश्न ऑब्वियसली येता न्ही, सेल कितें करतालो इतली वर्सां का म्हणून? ना, सारकें प्रमोद तुजें. ANC सेल कितें करतालो इतली वर्सां, हो प्रश्न आतां खरोच उपस्थित जाता. पूण एक म्हत्वाचो विशय आमी हेतून लक्षांत घेवंक जाय प्रमोद. ड्रग्स विशय जो आसा पळय, आतां पर्यंत ड्रग्स विशया कडेन ज्या पद्दतीन आमी लक्ष दिवंक जाय त्या पद्दतीन ते लक्ष दिवंक ना. कित्याक लक्ष दिवंक ना? कारण त्या ड्रग्साच्या वेव्हारान ह्यो सगळ्यो ज्यो यंत्रणा आसात ते बेनिफिशियरी आसले. म्हणजे पुलीस म्हण किंवा बाकीचे ते ट्रेडान आसलेले मनीस म्हण, कशा पद्दतीन तेंचे हप्ते पुलिसांक पावताले, हें सगळी एक सिस्टम तयार आसली. जेन्ना ती सोनाली फोगट प्रकरण जालें आनी सगळें सरकाराचेर दोश येवपाक लागले, तेन्ना सरकारान ती धडपड सुरू केली आनी एक्शन सुरू केली. एक म्हत्वाचो विशय प्रमोद आमकां लक्षांत घेवंक जाय की आमी सदांच म्हणटा की टुरिजमा खातीर पळय कोस्टल बेल्टार ते लोकांची उदरगत जाली, फायनान्शियली ते सुदारले. आमी जेन्ना बारीक अभ्यास करता प्रमोद की उदरगत जाली म्हणजे कशी उदरगत जाली, कसलो वेवसाय ते करतात की जेणे करून एक झोपडी आसलेलो मनीस अचानक बंगलो बांदता, रोखडो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो घेवन भोंवता,
तुका सांगता ह्या 75 केसींत जर तूं पळयशीत जाल्यार आयज आमचे स्थानीक भुरगे आयज सापडपाक लागल्या. म्हणजे ड्रग्स तो टुरिझम बिरिझम हे फक्त तूं नांवांक स्थानिक भुरगे गांवांतले भुरगे Yes. सापडपाक लागल्या. आता आमी एक्शन जेन्ना घेतले ती एक्शन म्हणजे कितें की ह्या स्थानीक भुरगे जे आपल्या उदरगती खातीर पयशांच्या आमिशाक बळी पडून कसल्याच पद्दतीचो रोजगार ना, नोकरो ना, व्यवसाय ना, हे ड्रग्साच्या धंद्यांसून तेंच्यांनी कोट्यांनी रुपया जमयले. तांकां आयज आमी धरी भितर घालतले काय कितें? म्हणजे भितर घालपाकूच जाय. जो गैरवेव्हार करता तो भितर पडपाक जाय. पूण अशें जर करीत जाल्यार अख्ख्या कोस्टल बेल्टांतल्या गोंयकारांक भितर धुकलचे पडटले. सो हेचेर एक वेगळ्या पद्दतीचो विचार करचो पडटलो. एक अशी कारवायची यंत्रणा तयार करची पडटली की जे भुरगे भितर फसल्या तांकां आमकां व्यवस्थीत पद्दतीन भायर काडून तेंचें रिहॅबिलिटेशन करचें पडटलें. आयज ड्रग्सासून पयशे कमोवपाचो एक ड्रग्स विशय. घेता ताजें रिहॅबिलिटेशन करप एक Yes. गजाल. ड्रग्स जो विकता आनी तातूंतल्यान बेनिफिशियरी जाला ना, ताजें रिहॅबिलिटेशन कशें करप? तेचे रिहॅबिलिटेशन म्हणजे ते मोडून काडची पडटली हय, यंत्रणा म्हणून काडचीच पडटा. कारण आयज तुका सांगता जो तूं कोस्टल बेल्टान वयशी तूं म्हणटी एक गजाल खरी की प्रत्येकाची जी श्रीमंती दिसता Exactly. ती कितें सारकी अशी मेहनतीन काम करून केल्ली श्रीमंती ना न्ही. म्हणजे एक्झॅक्टली. सो ते इतके दीस कितें करतले आमी तेचे फुशारके मारताले पळय आमचे ट्युरिझम कशें विकास. करतले. हय बका. सो हो विशय प्रमोद सादो नाच. हो विशय म्हणजे सामाजीक कीड लागलेली आसा ही गोंयांक. आणि गोंयकार म्हणटा तो भितर काबार जाल्लो. तूं जर गोंयकारांच्या त्या येणावळीचे जर स्रोतूच बंद करशीत न्हू जाल्यार परिस्थिती कितें जातली ताचो विचार कर. सो हो विशय फक्त पुलीस किंवा कायद्याच्या कारवाईचोच ना. येस 100%. जॉयल फायनल वर्ड्स. प्रमोद एक सांगपाक म्हणल्यार इन शॉर्ट this war against drugs जे आमी म्हणटा न्हू from time to time is a myth. It's a farce because you know I'll tell you जे भाशेन every time a person dies आमी सदांच उठ्ठा आनी सगळे कोणाक रेड मारता हें करता तें करता. रायट फ्रॉम स्कारलेट किलिंग टील सोनाली फोगट अशेंच जायता. कोण मेलो कोण ओव्हरडोजान हॉस्पिटलान पडलो कितें जालो मागीर 1-2-3 रेड पडटा सगळे खबर जाता. There is a confidential mail written by sent by the North Goa collector to the concerned authorities listing out all restaurants and pubs and night clubs playing loud music and playing music till early morning. अजून तेजेर कोणे ॲक्शन घेवंक ना. सो तेजेर कळटा तुका की देर इज नो विल टू फायट दीस वॉट वी आर एक्सपिरियन्सिंग नाव. कालची केस पळय. कालची केस दॅट गर्ल वॉज पार्टींग 10 o'clock at night till 5 o'clock in the morning. How you are allowing music till 5 o'clock in the morning? अशी तरी चल्ले आमचे जाल्यार आनी आमी कसले वॉर आनी ड्रग्स म्हणटा हें अशेंच चलपाचें. हांव ह्या इतल्याचेर थांबता आनी ही वस्तुस्थिती आहा. आनी ही वस्तुस्थिती फक्त सरकार जाग्यार घालतलो म्हूण जर रावले जाल्यार आमच्यो फुडल्यो पिळग्यो बरबाद जातल्यो. सो आमची जबाबदारी समजून घेवया. कारण आमचे भुरगे आतां अरेस्ट जावपाक लागल्यात ड्रग्स विकता म्हणून. ही परिस्थिती किशोर जशें म्हणटा काल मेरेन ते ट्युरिस्ट सर्कल असले चलताले आनी फॉरेनर आतां आमचे भुरगे जावपाक लागल्यात. कितें करतले आमी? हांव इतल्याचेर थांबता. पांडुरंग, जॉयल, किशोर, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग मी ऑन दीस रावंड टेबल. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.